गोंयांत उदकाचो उणाव ना, मात हे उदक सांठोवन दवरपा खातीर आतांच सोय करून दवरची पडटली अशें सुभाष शिरोडकर हाणें सांगलां. फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून ही येवजण करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. म्हादय न्हंयेंत अशे कांय जागे मतींत दवरून आमी त्या जाग्यांचेर अभ्यास करून थंय धरण बांदप काय ना हाचेर निर्णय घेतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. रॉ वॉटर इश्यू ना. रॉ वॉटर स्टोरेज आसा आमी वाडोवपाक जाय. Keeping in mind कि next 25 years, 10 years, 20 years, there should not be any shortfall of water for public consumption as well as for irrigation. And in this context, we have to see that मुखाल्ल्या 5 वर्सां 10 वर्सां खातीर जे उदकाची गरज आसतली ते रिजर्वॉयर्स किंवा स्टोरेजर्स आमी वाडोवपाक जाय. सो इन दॅट कॉन्टेक्स्ट जेन्ना हांवें डिस्कस केलें तेन्ना म्हादई बेजीन जे आसा त्या बेजिना भितर खुबशे पॉयंट्स आसात. खुबशे पॉयंट्स आसा ज्या जाग्यार स्मॉल मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आमच्यांनी करपाक जातात आनी करूंक जाय ते. सो हांवें हें केलां ते भशेन स्टडी केला ते भशेन लक्षांत येयला ते भशेन देर आर 2 points. वन इज काजुमॉळ आनी अदर वन इज तातोडी. आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सो ज्या जाग्यार आमी डिटेल सर्वे करची पडटली आतां रिक्वायर्ड NOCs घेवची पडटली फ्रॉम कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी मागीर थिंगा तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो.